दिव्यवाणी 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 क्रिस्त थंय म्हज्या भाऊ मोगाचनो परत देवान आमकां ताच्या वर्त्या कृपेन बरोवन सांगता हाडला ताच्या उतराचेर नियाळ करूंक ताच्या उतराच्या त्या घोटसाने मुखांतर आमची जिणी सुफोळ करूंक ह्या वक्ता पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. आमी आयकूंक विचे हर एक उतर आमच्या काळजा मनांत ते आमी स्विकार करच्याक सत जाणा जावच्याक आनी सता मुखांतर देवाक महिमा दिवच्याक. सर्गींच्या राजाच्या कुरपेजरी देवो नेवेगिस्तू मोगाजरी. सर्गींच्या राजाच्या कुरपेजरी देवो नेवेगिस्तू मोगाजरी. सताच्या आत्म्या सतमा खाशिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सताच्या आत्म्या सतमा खाशिकय नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सर्गीच्या राजाच्या कुरपेजरी देवो नेवेगिस्तू मोगाजरी. सर्गीच्या राजाच्या कुरपेजरी देवो नेवेगिस्तू मोगाजरी. देवो नेवेगिस्तू मोगाजरी. ये सताच्या आत्म्या उजवाडाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या आमचे देवोन ये सत आमकां उगडापे कर. आमच्या मतींतलो काळजांतलो खाळोक तूं काड. आमची काळजां सोम्याच्या मोगान पेटय. दैवीक जन्वायेन आमच्या जिविताची मेठां आमी काडच्याक हे पवित्र आत्म्या तुज्या दैवीक सक्तेन आमकां भर. जुआंव सोवांजेल अवस्वर 12 वाक्य 20 आनी 6. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं. अशें जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवाकी आसतलो. म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो भयणीनो, क्रिस्तांवपणाचो भायलो गुर्तू कोणसो म्हणले एक सवाल आमकां विचारूं जाल्यार थोडी जाणां तुमच्या मदें सांगोंक पुरो खुरीस म्हणून. कित्याक आमी क्रिस्तांव आमच्या गळ्यांत कुरीस आसता. चैनीचो कुरीस या कोणताचो कुरीस या थोडी जाणां हाताचेर ते हांगा टाटू करून कुरीस घालतात. आमच्या घरांतच्या वणदीर बायलां दिसच्या भुरग्या गेटेर खुरीस आसता. बायलो एक गुर्तू क्रिस्तांवपणाचो म्हळ्यार खुरीस म्हूण तुमचे मदें खंडीत जावन सबार जाण सांगतात. आनी थोडी जाण म्हणून की पुरो दुकरा मास आनी सोरो पयलो गुर्त म्हणून तुमच्या आमच्या चिंतपाक समज जाल्ले ते विशय. पूण निजाकी मोगाचेनो आमी पळोवंक जाल्यार क्रिस्तांव
क्रिस्तांवपणाचो भायलो गुर्त जावन आसा निस्वार्थी सेवा. सोम्याची सेवा निस्वार्थपणी आमी करची ते जावन आसा गुर्त क्रिस्तांवपणाचो भायलो गुर्त. आनी ह्या वरवीं आज क्रिस्ती सेवे विशयांत आमी थोडे चिंता पाठोवया. एक काणी हांवें वाचल्ली एका बुकांत म्हाका उडास येता. ही काणी एका व्यक्तीची. ताणें गेल्ल्या कडेन एक सवाल करचे आनी ते सवाल कितें म्हळ्यार ताचें तूं कितें करून आसाय म्हणून. वॉट आर यू डुईंग हियर हें ताचें सवाल. अशें वो व्यक्ती संजेच्या वेळार सुमार 3 वरांशें अशें वॉक करून वता आसतना ताणें एका जाग्यार पळयलें साबार जाण वावुराड्यांक एक व्हडलें कटवण बिल्डींग ते बांदून आसलें. आनी थंयसर वता आसतना बिल्डिंगा लागसार तो पावतना थंयसर काम करतल्या एकल्या वावुराड्याक ताणें लाग्या पयलें आनी विचारलें तूं कितें करून आसाय गी म्हणून. त्या वावुराड्याक ह्या व्यक्तीक पळोवन इल्लो राग आयलो. तुजे दोळे फुटल्यात गी म्हणालो तो. हांगा हांव इतलें कस घान घडोवन आसा सकाळीं हांव सांजे पर्यंत हे फातर व्होवून आसा ही माती हे रेव आनी हे सकट कालोवन आसा ह्या बिल्डिंगाच्या कामांत हांव हेल्प करन आसा. दिसना गी तुका दोळे फुटल्यात गी तुजे. आनी इतलें हांवें काम करी म्हाका मेळचें सांजेर इल्लेशें भिकेचें. तातूंत म्हजें सगळें जिवीत वसा जाय अशें 4 गाळी ताका ताणें दिले. वो मनीस आयकलें त्या मनशाचे कितें सकट ताणें सांगलें ताणें आयकलें आनी तो इल्लो मुखार चलतच रावलो. अशें इल्ले मुखार वता आसतना ताका आनी एकलो काम करतलो त्याच बिल्डिंगाचो आनी एका सायडीक कुशीक आशिल्लो व्यक्तीक ताणें विचारलें. ताणें सवाल तूं हांगा कितें करून आसाय गी म्हणून. तो सांगूंक लागलो हांव सायबा हांगासर ह्या बिल्डींग बांदचें एक काम. हांव एक भागी मनीस म्हणयत कित्याक मुस्सनाक कामां नात जाल्यार म्हाका देवान हें काम फावो केलां. सकाळीं हांव सांजे पर्यंत हांव वावर करतां ह्या जाग्यार आनी म्हाका म्हज्या कामाची मजुरी जावन इल्लेशें कितें मेळटात ते म्हज्या कुटुंबा खातीर हांव करसितां. म्हज्या बायल भुरग्यांक कितें गरजेचें तें सकट हांगासर म्हाका मेळिल्ल्या मजुरींत हांव दिवंक ट्राय करतां आनी तेंचे थंय म्हाका ते पावतात. खंडीत जावन एक देवान म्हाका बेसांव दिलां ह्या कामा मुखांतर त्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता म्हणालो. तें आयकून ह्या मनशाक इल्लो संतोश जालो. हो मनीस बऱ्या रितीन आपल्या कामा विशयान चिंतून आसा म्हूण ताका भोगलें आनी तो ताचे पयलीं मुंदरसून वचून आनी इल्ले मुखार वता आसतना त्या व्हडल्या बिल्डिंगाच्या आनेका कुशीक तो पावलो आनी थंयसर ताणें विचारलें त्या मनशाक तूं हांगा कितें करून आसाय. तें सवाल आनी ते सवाल आयकतच ह्या मनशाक थंय एक विशेश संतोश ताका दिसलो आनी संतोशान हो मनीस जाप दिवंक लागलो हांव आमच्या देशाचें एक फुडार रुपीत करून आसा म्हणालो. हाका आयकून विजमीत जालें. देशाचो फुडार तूं रुपीत करून आसाय. कसलें तें काम तुजें. तो म्हणूंक लागलो हें बिल्डींग कितें हांव बांदून आसा हांगासर हें एक इस्कालाचें बिल्डींग. ह्या इस्कालांत सबार भुरगीं येवन शिकतलीं. तांचो फुडार ह्या इस्कालाच्या ह्या परिसरांत रुपीत जातलो. तांच्या सगळ्या जिवनाचें तें फावंडेशन हांगासर ती घालतलीं शिकपा मुखांतर. आनी असली एक
शिकाप जोडिल्लीं भुरगीं संवसाराच्या कोणच्या वचून आमच्या देशाच्या कोणच्या वचून विविध हुद्दे आपणावन मुखार ते काम करता आसतना कितलें बरें पोवन आमच्या राष्ट्राक ह्या संवसाराक हाडूंक शकतलीं हें चिंता आसतना म्हाका वर्तो संतोश भोगता म्हणलो असलें वर्तें काम देवान केल्लें हांगासर त्या कामांत म्हाका एक म्हजो ल्हान पात्र खेळोवंक देवान एक भाग दिला ताजे करून म्हाका वर्तो संतोश भोगता आनी हे आयकून ह्या व्यक्तीक आनीक इसोर संतोश जालो सांगा लागलो तो नीज जावन निजाकी भागी सायबा म्हणलो मगाच्या भावानो भयणीनो आमी हर एकली विविध तराचो वावर करता पूण त्या वावरांतय आमी करच्या कामांतय आमची प्रतिक्रिया आमचो मनोभाव आमची मनोस्थिती एटिट्यूड म्हणटा आमी ते कितें जावन आसा कशें जावन आसा आमकां हर एकल्यांक आमच्या जबाबदारींत विविध संगती करूंक आसात सादी कामां दिसपरती कामां जावंक पुरो या इल्लीशी तितली सादी न्ही चड तकली करसून आसची तसली कामां जावंक पुरो खंयचीय दी जावं कसली जावं पूण म्हाका न्हू ती आमी नीज जावन देवाच्या महिमे खातीर करता गी त्या आमच्या दिसपरत्या वावरा मुखांतर आमी नीज जावन देवाक महिमा दिवंक आशेता गी एक वरते सवाल आमच्या दोळा मुखार आसा जेजून सांगिल्लें उतर आतां आमी आयकलें सांजोवच्या वांजेला तो म्हणटा कोणी म्हजो सेवाक जाता जाल्यार तो म्हजो पाटलाव करूं अशें जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवाकी आसतलो आनी म्हजी सेवा करतल्याक म्हजो बाप मान करतलो मगाच्या भावानो भयणीनो आमकां हर एकल्यांक ल्हान ल्हान रितींनी सेवा दिवंक आमच्या कामां मुखांतर सभार अवकाश मेळटात तरी आमी चिंचे आसा सेवा करची म्हळ्यार कालिंग एक विशेष आपोवणें म्हणून न्ही पंगाच्या भाव भयणीनो आमच्याच कुटुंबांत आमच्याच घरांनी आमकां एकामेकाची सेवा करूंक अवकाश मेळटा आमच्या शेत सामार आमकां कितले अवकाश आसात सेवा करची जाल्यार एक ल्हान सोशल वर्कर जाय जे म्हूण न्ही सामाजीक सेवाक जाय जे म्हूण न्ही आमच्याच परिसरांत आमकां मस्तो अवकाश मेळटात आमच्या फिरगजेनी विविध संघ संस्थे मुखांतर आमकां कितले अवकाश फावो जातात म्हाकाच्या भावानो भयणीनो पूण हे सकट मेळिल्ले अवकाश आमी कशे गडसिता आनी ते मेळिल्ले आमकां अवकाश आमी कशे नीज जावन सोम्याक महिमा दिवच्या रितीन ते उपयोग करता निजाकी सोम्याक महिमा दिवची तसली ती सेवा खंयची जावन आसा सांत पावल आमकां सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 16व्या वस्वरांत तो म्हणटा 16वा वस्वर 18वी ओळ St. Paul's letter to Romans chapter 16 verse 8 verse 18 तसले मनीस क्रिस्त आमच्या सोम्याची सेवा करिनात बगार आपल्याच पोटाची सेवा करतात आपल्या गोड उतरांनी आनी हेरांक पुगारच्या उलोवण्यांत ते नेत्याची मनां पिसायतात म्हाकाच्या भावना भयणीनो हांगासर सांत पावल आमकां सांगता कसली सेवा देवाक निजान मानवान हांगी म्हणून सौम्याची सेवा न्ही बगार आपल्याच पोट्याची सेवा करतात म्हणून तो सांगता म्हणजे स्वार्था खातीर आपल्याच मतलबी रितीन आपलोच कितें उद्देश आसा हिडन अजेंडा म्हणटा आमी तो उद्देश जारी करच्या खातीर दिवची ती सेवा भायर सेवा म्हणून दाखोवचे मात्र पूण नीज जावन थंयसर क्रिस्ताची सेवा करचो तो मनोभाव आसना तसली सेवा ती सोम्याक मानवाना म्हणून सांत पावल सांगता पूण तो पत्रान सांगता क्रिस्ता खातीर जायते सोंसलेले सोम्याच्या एकवटांत आसलेले सोम्याच्या सेवेंत कश्ट आनी वावटुकान वावुरलेले
असली सेवा क्रिस्ताच्या मोगान केल्ली सेवा तो म्हणटा. सोम्याच्या मोगान आमी करची सेवा क्रिस्त सोम्याक मानवता. आनी असल्या सेवेचे लक्षणां कसली जावन आसात. पयल्यान पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो, असली सेवा जाय जे खालतेपणान केल्ली सेवा. खालतेपण म्हणल्यार एक अवकाश देवान म्हाका फावो केला हें करूं. थोडे फावटी आमी गर्वाची घमंडाचे एक चिंताप आयकता. हांवें इतलें केलें जाल्यार एक ओगोळसूंचें एक उतर ताचें तावन ना. एक थँक्यू म्हणलें ताका म्हाका आयकोंक मेळो ना. या हांवें थंय इतलें पुरो हांव वावुरलो, इतलें सकट हांवें थंयसर केलें, त्या फंक्शना वेळार म्हजें नांव सयत काडूं ना. म्हाका असली उतरां आयकत आसतना सवाल आमच्या मतींत उदेता, नीज जावन हें कितें काम त्या व्यक्तीन केल्लें सोम्याच्या महिमा खातीर केल्लें गी, सोम्याची सेवा करच्या उद्देशान केल्लें गी, या आपल्याची सेवा पोटाची सेवा करचे खातीर केल्लें. म्हाका आमी कोणी एकल्यान आमच्या विशयांत बरो म्हणा जाय, आमकां होगळशी जाय आनी कितें 4 जाणां मुखांतर आमच्या विशयान सांगात जाय म्हणल्या खातीर करची सेवा जाल्यार ताका अर्थ ना. मोगाचें नांव तसली सेवा सोम्याक खंडीत मानवाना. पूण खरी मानवाची सेवा खालतेपणान करची. सांपाव सांगता कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 1 अवस्वर 30 आनी 1 वळ, वडवीक उलोवंक सोदता तो सोम्याची वडवीक उलोव. कोणी आपली वडवीक उलोवंक सोदता तो पयले सोम्याची वडवीक उलोव. म्हाका न्हू कितेंय आमच्या जिवितांत आमी करूंक शकले जाल्यार तें सोम्यान आमकां दिल्लें वर्तें देणें वर्तें बेसांव जावन आसा. ताचे विनय आमी कितेंच करूंक शकना. त्या देखून पयल्यान पयलें हर एक आमच्या कामांत होगळीक फावो सोम्याक. किर्तनकार सांगता, जर तर सर्वेस्पोर आमचें घर बांदिना तर बांदप्याचो वावर तो व्यर्थ जावन आसा. जर सर्वेस्पोर आमचें घर राखिना तो पहरे घराचो पहरो व्यर्थ जावन आसा. म्हाका न्हू सर्वेस्पोराच्या वर्त्या बेसावांनी हांव कितें करूंक शकलां तें म्हज्या जिवितांत जालां म्हणून आमी वळखून घेता. तवळ नीज जावन खालतेपणाची आमची सेवा जाता. दुसरें म्हाका न्हू आमची सेवा क्रिस्ताच्या मोगान आमी करची सेवा तर ती एक नितळ मनाची सेवा जाय शी. नितळ मनाची सेवा म्हळ्यार कितें? कितें म्हाका फाटीं मेळटा म्हणून आशे नासतना दिवची ती सेवा. भगवत गीतांत आमी वाचलें जाल्यार थंयसर कृष्णा अर्जुनाक ह्या विशयान सांगता, तूं तुजें काम करता आसतना तो म्हणटा निश्काम कर्म जावन कर म्हणटा. निश्काम म्हळ्यार ताचो फळ आशे नासतना तूं कर. तें काम तुजें कर्तव्य म्हणल्या दृश्टेन तूं कर. निश्काम कर्म म्हणटात मोगाच्या भाव भयणीनो, म्हळ्यार फळ आशे नासतना करची. जेजू आमकां सांगता वांजेलांत लुकाच्या 16 वस्वरांत वाचलें जाल्यार, तुका बरें करतल्याक मात तुवें बरें करचें जाल्यार, तुका फाटीं दितल्याक मात तुवें उसणें दिवचें जाल्यार तुका तातूंत कितें प्रतिफळ मेळत. म्हाका न्हू कोणीय म्हाका फाटीं दी जाय म्हणल्या आशेन आमी कितेंय हेरांक बरें करूं येता तातूंत कितेंच फायदो ना म्हणटा सोमी. त्या देखून आमी दिवची ती सेवा करची ती सेवा नितळ मनाची जाय जे म्हळ्यार फळ आशे नासतना ती करची तसली. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या मोगान आमी करची सेवा सेवा जावन आसा त्यागान आनी सॅक्रिफिसान भरलेली सेवा जाय शी. जर तर खरेपणी सोम्याची आमी सेवा करूंक आशेता तर थंयसर त्याग सॅक्रिफीस आसा. त्याग सॅक्रिफीस जर ना तर सोम्याची सेवा ना. कित्याक सोम्यान त्यागान सॅक्रिफिसान आमच्या सोमेस्तांक मनशा कुळाक सोडवून दिली मोगाचें नांव. आनी तसली सेवा ताका बापाक मानवची तसली सेवा म्हूण ताणें आमकां शिकयलें. आनी आमी सोम्याची सेवा करता आसतना मोगाचो न्हू सबार तरेचो त्याग आमकां करूंक पडटलोच. सबार तरेचे खोटे उलोवन आमकां आयकूंक मेळटलेंच. विविध तरेची निंदा आयकूंक मेळटलीच मोगाचें न्हू.
सोम्या कितें आयकूंक मेळिल्ली आनी ह्या वरवीं असले संगती आमकां आयकूंक मेळटा आसतना आमी जर तर अस्कस जाता म्हणजे आमी जर तर आमचें मन सोम्यात पयस व्हरता आमी खंत बेजारान बुरता मोगाचे न्हू सोम्याची सेवा करूंक आमी शकना जर सोम्याक खोटी उतरां निंदा आयकूंक मेळ्ळी सेवा करता आसतना तर मोगाचे न्हू ताची सेवा आमी करता आसतना खंडीत जावन आमकां आयकूंक मेळटलें विविध तरांची कारणां लोक दितलो वो हाचे खातीर करता ताचे खातीर करता पूण मोगाचे न्हू काळीज आमचें कितें कशें आसा तें सोमी जाणा आनी ह्या खातीर जर त्यागाक सॅक्रिफिसाक आमी तयार आसा तर मात्र आमी सोम्याची सेवा करूंक शकतले आनी चवथे मोगाच्या भाव भयणीनो आमी करची ती सेवा जाय जय उदारपणान भरलेली सेवा उदारपणींत कित्याक उदारपणी म्हळ्यार जें कितें हर एक आमचें आसा तें देवाचें तें देणें म्हणून वळखून घेता आसतना मोगाचे न्हू आमी उदारपणी ते एकामेकां थंय वांटून घेवंक शकता देवाचें देणें जावन आसा आमचें हर एकल्याचें जिवीत आनी तें देणें आमी उदारपणी एकामेकां तें वांटून घेता आसतना थंयसर ताचें वाडावळ आसा आमचेच तकी आमी तें दोन कान घेतना मोगाचे भाव भयणीनो ताची वाडावळ जायना पूण खरी वाडावळ सोम्यातय आमी जोडटा उदारपणी आमचें जिवीत हेरां खातीर आमी वांटून घेता आसतना तांचे सेवेक आमी भेटयता आसतना आज सोमी आमकां हर एकल्या मोगाच्या भाव भयणीनो असल्या सेवेंत आमची जिणी करसूंक आपोवणें दिवन आसा खालत्या काळजाची ती सेवा नितळ मनाची सेवा त्यागाच्या सॅक्रिफिसच्या स्पिरिटान भरलेली ती सेवा आनी उदार मनान उदारपणान भरलेली ती सेवा असली सेवा आमच्या जिवितांत आमी सदांच करूंक आनी ह्या मुखांतर सोम्याक आमी निरंतरी महिमा दिवंक ह्या वेळार प्रत्येक तरान आमी मागया घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया सोम्या जेजू अर्गां तुका आमी दिता विविध तरांच्या सेवे मुखांतर तुवें आमकां दिल्ली सर्व देणी एकामेकाच्या गरजांत एकामेकाच्या बरेपणा खातीर करसूंक तुवें आमकां कृपा दिल्ल्या खातीर ओ सोम्या उदारपणी तुवें आमची सेवा केली त्याग सॅक्रिफीस करून तुकाच तुवें संपूर्ण तरान भेटयलोय मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर नितळ मनान खालत्या काळजान केल्ली ती सेवा तुका मानवता म्हूण तुवें आमकां सांगलें आनी इस्त देख सोम्या तुवें आमकां दिलाय आमी आमच्या दिसपरत्या जिवितांत आमी करची हर एक ती कामां ल्हान ल्हान कामां ती तरी सेवेच्या स्पिरिटान खरेपणी तुका मानवच्या रितीन ती करच्याक तुजी कृपा आमकां दी तुवें आमकां दिल्ली हर एक देणी सोम्या आमी एकामेकाच्या बरेपणा खातीर घडसूंक तुजो आधार आमकां दी बरें मन सोम्या तूं आमचें तें रस आनी निरंतरी तुका महिमा दिवचें भाग तूं आमकां फोव कर दिव्यवाणी